Suttka chapter 9. Sorvespo-ran मोइजेसाक म्हणलें, पळय, हांवें तुका फाराव मुखार देव कसो केला आनी तुजो भाव ॲरन तुजो प्रवादी जातलो. हांव तुका फर्मायतां तितलेंय तूं कोलीत कर आनी ॲरन तुजो भाव इस्रायल पोजेन ताचो देश सोडून दिवचे खातीर तो तें फाराव कोलीत करतलो. हांव फारावचें कालीज धारून कोत्तलों आनी इजिप्तांत म्हजीं खुणां आनी अजापां चडयतलों. फाराव तुजें आयकोचो ना देखून हांवूच इजिप्ताक खोरायेन व्हड शिक्षा दितलों आनी इस्रायल म्हजे पोजेक आनी तिच्या फौजांक इजिप्तांतली भायर काडटलों. इजिप्तकारां आड हांव म्हजो हात पाटलायतलों आनी इस्रायल पोजेक तांच्या देशांतली भायर काडटलों तेदना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कोलीत जातलें. सर्वेस्पोरान फर्मायलोलें तशें मोइजेसान आनी आरोनान केलें. फाराव कडेन उलयलें तेदना मोइजेसाक 80 वर्सां आसलीं आनी आरोनाक 83. सर्वेस्पोरान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, जेदना फाराव तुमकां म्हणटलो vismitam करून dakhoiat, तेदना तूं आरोनाक सांग, दांडो घे आनी फाराव मुखार xevttun मार आनी तिचो sorôp zaum-di. उपरांत मोइजेस आनी आरोन फारावशी गेले आनी सर्वेस्पोरान तांकां फर्मायलोलें तें तांणी केलें. आरोनान आपलो दांडो फाराव आनी ताच्या ओपाशालांच्या फुड्यांत शेवटिलो आनी ताचो sorôp जालो. मागीर फारावन आपल्या विद्वानांक आनी गाडयांक आपोवन हाडले आनी इजिप्ताच्या गाडयांनी आपलें मंत्र म्हणून तशेंच केलें. तांणी जोन एकल्यान आपलो दांडो जमनीर शेवटिलो आनी तांच्याय दांड्यांचे sorôp जाले. पूण आरोनाच्या दांड्यान तांच्या दांड्यांक गिरासले. पूण सर्वेस्पोरान सांगलोलें तशें फारावन आपलें कालीज धारून केलें आनी मोइजेसाक आनी आरोनाक ताणें कान दिवंक ना. तेदना सर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, फारावचें कालीज धारून जालां आनी पोजेक वचून दिवंक सोदिना. तर सकाळीं तो नील नदीशी वेतलो तेदना तूं न्हंयचे धोडेर वच आनी sorôp केल्लो तो दांडो हातान घेवन नदीचे देगेर ताका मेळूंक उबो राव. आनी ताका म्हूण, सर्वेस्पोरान हेब्रेवांच्या देवान तुका सांगूंक म्हाका तुजें शीण धाडलां. अरण्यांत म्हाका भोजूंचे खातीर म्हजे पोजेक भायर सरून वचूं दी. पूण अजून ताचें उतर तुवें कानार घेवंक ना. सर्वेस्पोर अशें उलयता. ह्या वरवीं हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुका कळोन येतलें. पळय, म्हज्या हातांत आसा तो दांडो. हांव उदकाचेर मारतलों आनी नील न्हंयचें उदक रोगतान bodolतलें आनी न्हंयेंतलें सगळें नुस्तें मरतलें आनी न्हंयचे उदकाची घाण येतली आनी इजिप्तकारांच्यान हे न्हंयचें उदक पिवंक जावचें ना. आनी सर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, आरोनाक अशें सांग, तुजो दांडो घे आनी सर इजिप्तांतल्या न्हंयां, खारजां, तोयां आनी उदकाच्या तांक्यांनी वयर तुजो हात विस्तारून दवर आनी तीं सर उदकां रोगतान bodolतलीं आनी आख्ख्या इजिप्त देशाचें उदक रोगतान bodolतलें आनी घरांनी लेगून मातये फातराच्या वा लांकडाच्या आयदनांनी उदक आसा तितलेंय रगत जातलें. सर्वेस्पोरान फर्मायलोलें तशें मोइजेसान आनी आरोनान केलें. फाराव आनी ताच्या ओपशालां मुखार आरोनान आपलो दांडो उबारलो आनी तो नदीच्या उदकाचेर मारलो आनी नदींतलें सगळें उदक रगत जावन गेलें. नदींतलें सगळें नुस्तें मेलें आनी उदकाची इतली घाण येताली की इजिप्तकारांच्यान तें उदक आनीक पिवंक जालें ना. वेता थंय इजिप्तांत सगळें रगतूच जालें. तेन्ना इजिप्ताच्या गाडयांनी तशेंच केलें आनी फाराव आदलेच परी धारून जालो. सर्वेस्पोरान सांगलोलें तशें मोइजेसाक आनी आरोनाक ताणें कान हालयलो ना. कोणाचीच पर्वा करिनासतना फाराव आपल्या राजमहालांत गेलो.
सगळ्या इजिप्तकारांनी उदकाक न्हंयचे देगेर फोंडारे मारले, कित्याक नदीचें उदक पिवंक उपकारनासलें. आनी सर्वेस्परान उदकाचे दांडो मारल्या उपरांत 7 दीस सोंपले. देवाचें उतर हें.